काँग्रेस म्हटल्यार घोटाळो, भाजपा म्हटल्यार येवजण्यो. सीटी रवीचो काँग्रेसीचेर फोग. मरण पाविल्ल्या 56% लोकांनी घेवंक नाशिल्लो कोरोना वासिनाचो एकूय डोस. वासिनीकरण मोहिमेचो मुखेली दोतोर राजेंद्र बोरकारान दिली माहिती. फोंड्यांत चोरांचो धुमाकोळ. खांडोळा फोडले देवूळ. उसगांव तिस्कावयली 2 ATM मशिनां व्हेली उबारून. कुंकळे मार्दोळा फोडले दुकान. केंद्रीय मंत्री स्मृती इराणीचेर करात कारवाय. काँग्रेस आमदार संकल्प आमोणकराची प्रधानमंत्र्या लागीं मागणी. तूर दाळ कुसोवपाच्या प्रकरणात संबंधीत अधिकाऱ्यांची जातली चौकशी. दक्षता खात्यान सुरू केल्या फायली तशेंच कागदपत्रांची पडताळणी. आणि रत्नागिरीच्या दर्यान सापडली आर्मांनी भरिल्ली बोट. पुलीस तपास चालू. बोट खंय ऑस्ट्रेलियन नागरिकाची. महाराष्ट्राचो उपमुख्यमंत्री फडणवीसान न्हयकारलो घातपाताचो दुबाव.